विसा प्रणेवकार. मान्सूना पयलीं मळा पणजे हांगसर युद्ध पातळीर चालू आसा. पावसांत येवपी बुट्टी टाळपाक सरकारान ह्या कामाक सुरवात केल्या. हाचो पावसांत मळेकारांक बरो फायदो जातलो म्हण कावन्सिलर शुभम चोडणकार उलयला. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस. ॲक्च्युली फाटली 15 वर्सां जाली म्हणजे हांगा ॲक्च्युअली ब्लॉकेज पडपाक स्टार्ट जाल्लेली आनी ताका जायते वेगवेगळे उपाय WRD करताले. फ्लड मेजर्स कमी जाल्ले पूण टोटल हे जावंक नासले. पूण अंदू आतां एक मेजर डिसिजन घेवन हे कलवर्ट ओपन करून एक नवे बॉक्स कलवर्ट बांदपाचें काम युद्ध पातळीचेर म्हणटाशें हातीन घेतलेलें आसा आनी होपफुली दिसता की हितून जायतो रिलीफ मेळटलो म्हणून. तर हे आतां मेजर रिलीज जाल्यार पावसाच्या हेका रेडी जातले आनी हय ॲक्च्युली हे उदक सगळें पंप स्टेशना कडेन वतलें अशे तरेचे तेंच्यांनी अरेंजमेंट्स केल्लो आहा. सो काम चालू जाल्लेलें आहा आनी आयज जर पळयत जाल्यार स्वता ही ट्रेन सुद्दां आतां तुका ड्राय दिसपाक लागलेली आहा. फाटलीं 10 वर्सां जालीं आमी ड्राय केन्ना पळोवंक नासली म्हणजे किमान ड्राय जायना. सो आतां ते ड्राय जाल्लें उदक फ्लशाट जावपाक लागलेलें आहा. पण ते क्लीन करता ते पायप पळय पोंदच्यान रोडाच्या पोंदाक पायप आहा तेजी कितें केले मेजर्स PWDन तेजे मेजर्स घेवपाक जाय. PWD ॲक्च्युली जॉयंट इन्स्पेक्शन हांगा सगळ्यांचें जाल्लेलें आहा. बाकीचे ऑफिसर्स येवन आपापले लायन्स पळयल्या. इलेक्ट्रिसिटीची 23 kV आसत, बाकीचे सेवेजची आसत लायन, एक लायन आपली वॉटर सप्लायची आसा पणजेक जे वॉटर सप्लाय येता ते, प्लस बाकीच्यो टेलिकम्युनिकेशन लायन्स आसा. थोड्यो लायन्स कोणाच्यो ते कोणाकूय खबर ना अशी परिस्थिती आहे. तर हो बिग रिलीफ जातलो तो मळेकार मेळपाक जाय म्हणून तर काम चालू केलां. केन्ना पासून रेडी जातलें पळया ॲक्च्युली लेट आहा पण तरी आसतना काम दीस रात चालू आहा.